तुमकां समेस्तांक काळजांत हांव प्रणाम पटयतां. हांव फादर रोशन क्रास्टा, आडळतेदार फादर मुल्लर होमिओपॅथी मेडिकल कॉलेज आनी आस्पत्र, तशेंच फादर मुल्लर फार्मास्युटिकल डिविजन देरळकट्टे. हांव ह्या संस्थेंत हांगासर देरळकट्टे ह्या फादर मुल्लर संस्थेंत फाटल्या 5 वर्सांत हांव म्हजी सेवा दिवन आसा. आनी आज आमच्या ह्या संस्थेंत फादर मुल्लर संस्थेंत कंकनाडी तशेंच देरळकट्टे, तुंबे आनी बचपे आमचो वावर आमी सेवा दिता आसतना देरळकट्टेंत फादर मुल्लर कितें करते आसा, कसली सेवा दिते आसा. आनी देरळकट्टे ह्या कॅम्पसांत एक 40 एकराचो एक कॅम्पस हांगासर आसा. हांगासर खंयच्या रितीची होमिओपॅथी चिकित्सा तशेंच वैद्यकीय शिक्षण हांगा जाता म्हणल्या विशयांत तुमकां कळीत करचे ल्हानशे प्रयत्न हांव करूंक खुशी व्हरतां. फादर मुल्लर संस्थो फाटल्या 140 आनी ताच्या चड वर्सां जावन प्रत्येक जावन दुबळ्या लोकांक वैद्यकीय शिक्षण, वैद्यकीय सेवा, नर्सिंग शिक्षण दिते आसा. आनी फादर ऑगस्टस मुल्ला आमच्या संस्थेचो घडणार, तो शिकपा खातीर जर्मन जेजुईट याजक आमच्या कोडयाळाक मंगळुराक आयिल्लो. सेंट अलोशियस कॉलेजीन तो शिकयतालो. त्या वेळार आमच्या गांवांत प्लेग, कॉलेरा तशेंच खोडाची पिडा ह्या रितीच्या पिडेनी लोक वळवळतालो. आनी फादर ऑगस्टस मुल्लर जेजुईट याजक तो एक होमिओपॅथी दाक्तेर जावन आसलो. देखून ताचे मिसांव शिकप दिवच्या त्या मिसांवा सांगता ताणें शिकिल्ल्या त्या वृत्तेंत लोकांची सेवा करचे, दुबळ्या लोकांची सेवा करचे म्हणल्या मनोभावांत कंकनाडी म्हणल्या एका जाग्यार बॅनियन ट्री एका वडाच्या रुखा मुळा बसून असल्या लोकांक चिकित्सा दिवंक आरंभ केल्ले म्हणून चरित्र आमकां सांगता. होमिओपॅथी वखदां ती बारीक गुळयो, धाकट्यो गुळयो आमी पळयता, गोड गुळयो, ती वखदां ह्या लोकांक दिवचे मुखांतर दुबळ्या लोकांची चिकित्सा फादर ऑगस्टस मुल्लर हाणें कंकनाडींत आरंभ केली. अशें फादर मुल्लर संस्थो जल्मलो. आनी ताच्या उपरांत आजून पर्यंत फादर मुल्लर संस्थो वैद्यकीय शिक्षण, वैद्यकीय सेवा, नर्सिंग शिक्षण आनी होमिओपॅथी, योगा, नॅचरोपॅथी अशें गांवांत तशें आमच्या देशांत तशें परगांवांत एक नांवार्थीक संस्था जावन वाडला. आमचें मेन कॅम्पस आसचें कंकनाडींत. कंकनाडींत जाल्ली वाडवळ तुमी सकट जाणा आसात. थंयसर 1,500 बेडांची आस्पत्र आसा, मेडिकल कॉलेज आसा, नर्सिंग कॉलेज ऑफ नर्सिंग, स्कूल ऑफ नर्सिंग आसा, कॉलेज ऑफ एलायड हेल्थ सायन्सेस आसा, कॉलेज ऑफ स्पीच एंड हियरींग आसा. तशेंच विविध रितीच्यो सवलत्यो त्या कॅम्पसांत आसात. आनी थंयसर हजारांचे लोक चिकित्सा घेवंक येता, हजारांचे लोक वावर करन आसा आनी हजारांचे चड विद्यार्थी त्या कॅम्पसांत शिकते आसात. एक मेन कॅम्पस कंकनाडींत, हॉस्टेलां थंयसर आसात. आनी हर एक आमचे संस्थे कंकनाडींत आसले नॅक जावं दी, NABH जावं दी, NABL जावं दी, मान्यता जोडिल्ले आसात आनी एक परिणामकारी चिकित्सा त्या लोकांक थंयसर मेळटा. प्रत्येक जावन उण्या दरार दुबळ्या लोकांक गरिश्ठ मापान आनी प्रामाणीक रितीन बरी सेवा त्या संस्थेंत जाते आसा. ह्या आमी सकट साक्ष जावन आसा. तशें म्हणटना आनी एक कॅम्पस आसा देरळकट्ट्यांत. थंयसर कितें जावन आसा म्हणलें एक सवाल. त्या कॅम्पसांत कसलो वावर चलता.
फादर मुल्लर संस्थो आरंभ जाल्लो तो होमिओपॅथी चिकित्सेच्या सेवे मुखांतर आमी म्हणयात कित्याक फादर ऑगस्टस मुल्लर होमिओपॅथी दत्ते रावल्लो तशें होमिओपॅथी चिकित्सा कंकनाडीन आरंभ जाल्ली सुरवेर ताचे उपरांत फादर मुल्लर संस्थेचो जल्म जाल्लो अस्तित्व आयिल्लो 1880 100 वर्सां उपरांत सेंटिनरी जावच्या वेळार 1980 फादर मुल्लर होमिओपॅथी मेडिकल कॉलेज हाचें उक्तावण जाल्लें आरंभ जाल्लें तें कंकनाडींत. उपरांत नवें बिल्डींग देळकट्टे 2006 इस्वेंत हांगासर इनॉग्रेट जाल्लें. ताचे उपरांत संपूर्ण रितीन हरिएकी देळकट्टे कॅम्पसाक शिफ्ट जाल्लें जावन आसा. भगवंत मदर ट्रिजा ह्या संभ्रमाक आयिल्ली आनी त्या उडासाक फादर मुल्लर होमिओपॅथी मेडिकल कॉलेज अस्तित्वाक आयिल्ली. आनी देळकट्टे आमी पळयता 40 एकरांचें कॅम्पस आसा. देवादीन बाप पिटर नोरोन्ना फादर मुल्लर डिरेक्टर जावन आसतना हो जागो ताणें काण गेल्लो आनी हांगासर होमिओपॅथी मेडिकल कॉलेज आनी आस्पत्र होमिओपॅथी फार्मास्युटिकल डिविजन वखदां तयार करची फॅक्टरी तशेंच हॉस्टेलां ह्या कॅम्पसांत आसात. हांगासर होमिओपॅथी मेडिकल कॉलेज म्हणटना सुमार 650चे चड विद्यार्थी शिकून आसात. हे आयकून तुमकां अजाप जावंक पुरो इतली स्टुडंटां होमिओपॅथी शिकतात गी म्हणून. निजायकी पळोवंक गेल्यार होमिओपॅथीक शिकची स्टुडंट संख्या मस्त आसा आनी मस्त डिमांड आमच्या देशांत विविध राज्यांनी आसा. हांगासर सुमार 10 ते 15 स्टेटांतावन विद्यार्थी येतात शिकोवंक. तशें म्हळ्यार एक मिनी इंडियत हांगासर होमिओपॅथी शिकोवंक येता जायते स्टुडंट. अंडर ग्रॅज्युएशन मात्र न्ही पोस्ट ग्रॅज्युएशनूय हांगासर आसा. देखून हांगासर ह्या कॅम्पसांत वैद्यकीय शिक्षण होमिओपॅथीचें बळादीक रितीन परिणामकारी रितीन जाता. तितलें मात्र न्ही हांगासर होमिओपॅथी आस्पत्र आसा. तुमी चिंतूंक बरो होमिओपॅथींत एडमिशन आसात गी ह्या होमिओपॅथीक ओपीडी पिडेस्त येतात गी म्हणून. पूण आमी तुमकां हे सांगको नंबर सांगल्यार तुमकां अजाप जावंक पुरो. हांव हांगासर येताना म्हाकाच हें पळोवन अजाप जाल्लें. हांगासर देळकट्टे आमच्या आस्पत्रेंत म्हयन्याक 2 ते 2,500 लोक चिकित्सा घेवंक येता ओपीडी घेता. आमची ओपीडी कंकनाडी आसा. सोमारा सोनवारा पळयात कंकनाडी आसा. थंयसरी 2,000चे चड लोक त्या ओपीडी घेता. तितले मात्र न्ही आमच्यो प्रायमरी हेल्थ सेंटर आहात सब क्लिनिक्स आहात 15च्या चड आसात. थंयसरी आमी 3,000 म्हणसर लोकांक होमिओपॅथी चिकित्सा दिवन आसा. तशें म्हळ्यार एका म्हयन्यांत 5 ते 6,500 लोक होमिओपॅथी चिकित्सा घेता म्हळ्यार निजायकी होमिओपॅथी चिकित्सा घेवचो लोक जायतो आसा. शिकची विद्यार्थी जायते आसात आनी तसलो वावर ह्या देळकट्टे कॅम्पसांत चलते आसा. हांव फादर अश्विन क्रास्ता फादर मुल्लर्स होमिओपॅथी हॉस्पिटल तशेंच कॉलेज आनी फार्मास्युटिकल डिविजनांत हांगासर सहाय्यक आडळतेदार जावन आसा. आमचे कॅम्पस देळकट्टेंत आसा आनी हांगासर लगभग 40 जाग्यान हांगासर आमचे कॉलेज हॉस्पिटल तशेंच फार्मास्युटिकल डिविजन ह्या कॅम्पसांत आसा. हे कॅम्पसांत आमची दाखते जावची होमिओपॅथी दाखते जावची शिकून आसात. ताच्या सांगाताच आमची 100 बेड्डाची हॉस्पिटल आसा आनी हांगासर सबार लोकांक पिडेस्तांची सेवा दिवचें भाग आमकां हांगासर आसा. ताच्या सांगाताच आमचीं भुरगीं शिकची आमच्याच कॅम्पसांत 3 हॉस्टेलांनी हांगासर रावून आसात. त्या भुरग्यांची जतन घेवंक सांजेर वार्डन जावन हांगासर आसा आनी तशेंच पिडेस्तांक गरज पडटा आसतना कुमगार दिवंक तांची सेवा करूंक कुमसाराक मिसाक आमच्याच चापेलांत हांव सवे दवन आसा. आमच्या कॅम्पसांत कितें पुरो आसा हांगासर बरी कृशी आसा, बरो जागो आसा, गायचे पोसाप आसा, कोंबयो आसात. तशेंच बरी कृशी करून ह्या कृशींतावन कितें आमकां मेळटा आमच्या हॉस्टेलाक आमी तें दिवन आसा. हांगासर फादर मुल्लर्स होमिओपॅथीचें मेडिसीन तयार करचें हांगासर युनीट आसा. थंयसर लगभग 60 जाणां वावर करून आसात आनी तें मेडिसीन प्रिपेर करून ह्या पिडेस्तांक तशेंच सगळ्या भारताच्या कोनशांनी हें मेडिसीन आमी दिवन आसा. आनी हांगासर बरी सेवा मेळची अनुभव हांवें हांगा पळयला. आमचो
हांगासर असो डिपार्टमेंटाचे डॉक्टर तशेंच स्टाफ्स पिडेस्तांची बरी सेवा करन आसा आनी ही सेवा तुमकां सर्वांक मेळच्या खातीर हांगासर तुमी भेट दिवं येता आनी तसो तुमी उपयोग करी येता. तुमकां सर्वांक देव बरें करूं. आमच्या ह्या आस्पत्रेंत सुमार 30-40-50च्या चड एडमीट जाल्लीं एका म्हयन्यांत दाखले आसात. हांगासर होमिओपॅथी ते सांगता योगा नॅचरोपॅथी आमची युनीट आसा. थंयसर योगा चिकित्सा चलता, मसाज थेरपी चलतात, कावन्सिलींग आसा, फिजिओथेरपी आसात आनी धाकटेर फिजिओथेरपी टेक्निशियन्स हांगासर आसात. लॅब आसा, इन्वेस्टिगेशनाक लॅब आसा. 90% लॅब इन्वेस्टिगेशन हांगाच जातात. एक्सरे आसा. तशें म्हळ्यार एक सर्वतोमुख ट्रिटमेंट होमिओपॅथी सांगता हेर ट्रिटमेंटी हांगा जाता जाल्ल्यान हांगासर जायतो लोक एडमिशनाक येता आनी चिकित्सा घेता. ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಡಾಕ್ಟರ್ ನಿಶಾ. ನಾನು ಫಾದರ್ ಮುಲ್ಲರ್ಸ್ ಹೋಮಿಯೋಪತಿ ಪ್ರಕೃತಿ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಸೇವೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಪ್ರಕೃತಿ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ಅಂದರೆ ಏನು? ನಾವು ಪ್ರಕೃತಿಯಿಂದ ಸಿಗುವ ಗಾಳಿ, ಬೆಳಕು, ಮಣ್ಣು ಈ ರೀತಿಯ ಪಂಚಮಹಾಭೂತಗಳನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ನಾವು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟನ್ನು ಕೊಡುವಂಥದ್ದೇ ಪ್ರಕೃತಿ ಚಿಕಿತ್ಸಾ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ಯೋಗವನ್ನು ಕೂಡ ಹೇಳಿಕೊಡುತ್ತೇವೆ. ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿದಿರುವ ಹಾಗೆ ಮನುಷ್ಯನ ಅನಾರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಮೇನ್ ಕಾರಣ ಏನು? ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಅಸಮತೋಲನದಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥದ್ದೇ ಮನುಷ್ಯನ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಮೇನ್ ಆಗಿರುವ ಕಾರಣ. ಸೊ ಇದನ್ನು ನಾವು ಸಮತೋಲನಕ್ಕೆ ತರುವುದೇ ಪ್ರಕೃತಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆದ ಮೇನ್ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಮೊದಲಿಗೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಫಾದರ್ ಮುಲ್ಲರ್ಸ್ ಹೋಮಿಯೋಪತಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಬರುವಾಗ ಪ್ರಕೃತಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಬರುವಾಗ ನಾವು ಮೊದಲಿಗೆ ಯೋಗವನ್ನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿಕೊಡ್ತೇವೆ. ಯೋಗ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಗೂ ಹಾಗೂ ದೇಹಕ್ಕೆ ಉಲ್ಲಾಸವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತದೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ಮಸಾಜ್ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಅಂದರೆ ಅಂಗಮರ್ದನ ಚಿಕಿತ್ಸೆ, ನಾವು ಹೋಮಿಯೋಪತಿ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಮಸಾಜ್ ಕೊಡುವಂಥದ್ದು ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಸಹ ನಿಮ್ಮ ದೇಹದ ತೂಕ ಇಳಿಯುವಿಕೆ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಹಾಗೆ ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿ ಇರುವಂಥದ್ದು ಕಾಪಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಸ್ಟೀಮ್ ಬಾತ್ ಅಂದರೆ ಉಗಿ ಸ್ನಾನವನ್ನು ಕೊಡುವಂಥದ್ದು, ಬೆನ್ನು ಉರಿ ಸ್ನಾನ, ಮೇನ್ಲಿ ಯಾರಿಗಾದರೂ ಹೈಪರ್ ಟೆನ್ಷನ್ ಇದ್ದರೆ ಅಥವಾ ಬೆನ್ನು ನೋವು ಇರುವಂಥವರಿಗೆ ಬೆನ್ನು ಉರಿ ಸ್ನಾನವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೇವೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಹಿಪ್ ಬಾತ್ ಅಂದರೆ ಕಟಿ ಸ್ನಾನ, ಯಾರಿಗಾದರೂ ಬಂಜೆತನ ಅಥವಾ PCOD PCOS ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಇರುವವರಿಗೆ ನಾವು ಕಟಿ ಸ್ನಾನವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೇವೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಅಕ್ಯುಪಂಕ್ಚರ್ ಹಾಗೂ ಅಕ್ಯುಪಂಕ್ಚರ್ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಸೂಜಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಏನು ಕೇಳ್ತಿದ್ವಿ ಅದು. ಇದು ಕೂಡ ಹಾಗೆ ಯಾರಿಗಾದರೂ ತಲೆನೋವು ಅಥವಾ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಜಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಪೇಯ್ನ್ ಇರುವಂಥವರಿಗೆ ನಾವು ಅಕ್ಯುಪಂಕ್ಚರ್ ಹಾಗೂ ಅಕ್ಯುಪಂಕ್ಚರನ್ನು ಯಾರು ಭಯ ಪಡ್ತಾರೆ ಅಂಥವರಿಗೆ ಅಕ್ಯುಪ್ರೆಷರ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ಸನ್ನು ಕೊಡುವಂಥದ್ದು. ಇದು ಮೈಗ್ರೇನ್, ಸೈನಸೈಟಿಸ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಇಂಥವರಿಗೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಹಾಗೆ ನಿಮಗೆ ಆಹಾರದ ಪದ್ಧತಿ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಯಾವುದನ್ನು ಎಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ತಿನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇದನ್ನು ನಾವು ನಿಮಗೆ ಟ್ರೈನ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಯಾವ ರೀತಿ ತಿನ್ನುವಂಥದ್ದು ಎಲ್ಲ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಪ್ರಕೃತಿ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳೋ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಟ್ರೈನ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಸೊ ಎಲ್ಲರೂ ಬಂದು ಅದರ ಯುಟಿಲೈಸನ್ನು ಹೋಮಿಯೋಪತಿ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಫಾದರ್ ಮುಲ್ಲರ್ಸ್ ದೇರ್ಲಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿರುವ ಹೋಮಿಯೋಪತಿ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಗೆ ಬಂದು ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದೇನೆ. तितले मात्रणी हांगासर पॅलेटिव्ह केअर युनीट म्हणून आमी आरंभ केला. पॅलेटिव्ह केअर म्हळ्यार पिडेस्त जावन निमाण्या अंतांनी बरी चिकित्सा दिवची, सेवा दिवचो एक युनीट सेंटर आमी फाटल्या 2 वर्सां जावन आरंभ केल्लें आसा आनी एक बरें टीम डाक्टरांचें टीम आसा आनी फाटल्या 2 वर्सांनी सुमार 70-80 असलेलीं पिडेस्त हांगासर सेवा आमी चिकित्सा दिल्या आनी आजुनूय थोडी 20 पेशंटां हांगासर पॅलेटिव्ह केअरांत आसा. तशें म्हळ्यार ही आस्पत्र एक ॲलोपॅथी आस्पत्र आनी होमिओपॅथी आस्पत्र वयगी म्हणलें आमकां तुलण करूंक कश्ट, कित्याक म्हळ्यार तसली चिकित्सा हांगासर आसा. नर्सां आसात, डाक्टर आसात, टेक्निशियन आसात, केअरटेकर्स आसात. एक संपूर्ण आस्पत्र जावन देरळकट्ट्यांत आमी केल्या आनी चिकित्सा हांगासर जाते आसा. म्हजें नांव डॉक्टर दीपा पायस. हांव फादर मुल्ला होमिओपॅथीक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल हांगाची डेप्युटी मेडिकल सुपरिंटेंडंट जावन आसा. हांगासर सुमार 20 वर्सां जावन हांव सेवा दिवन आसा. पॅलिएटिव्ह केअर सेंटर हाका आमी उपशामक केंद्र म्हणून म्हणयत. हें देर्लकट्टेंत उपस्थित जावन आसा. मोर्नाच्या तणीर आसच्या पिडेस्तांक
एक समाधानाचें सवकासायाचें आनी शांत जीवन दिवंक हें केंद्र आमी हांगा आरंभ केल्लें जावन आसा. सुमार 2 वर्सां पयलें हें केंद्र आमी हांगा आरंभ केल्लें जावन आसा. हांगा मानसीक दैहीक तशें अध्यात्मीक रितीन आमी पेशंटाची सेवा करन आसा. हांगासर कॅन्सर पिडेंत वळवळटल्यांक सुमार टर्मिनल केसीस ऑफ कॅन्सर म्हूण येता आमी 4th स्टेज ऑफ कॅन्सर या ताच्या की चड कश्ट नासच्या पिडेस्तांक केदळा पेशंट डॉक्टर्सांनी सांगलां तुमकां तुमी तुमच्या पिडेस्तांक घरा वचून तुमी सेवा दिवयेत या तुमचे सवेत तुमी रावयेत म्हणून सांगलें आसतना आमी सडावत जावन पेशंटांक घरा ही सेवा दिवंक फावो जायना जाल्यार तांकां जाय पुरते तांचे कडेन सवलत ना जाल्यार आमी सडावत त्या पेशंटांक आमच्या पॅलिएटिव्ह केअर सेंटरांत आमी एडमीट करता. तशेंच हेड इंजरी जावन या ब्रेन ट्युमर जावन सर्जरी जावन एका बेड रिडन पेशंट्स आसल्यार तांकांय आमी हांगा एडमीट करता. सडावत जावन हांगा आमची ट्रेन्ड नर्सज आसात. ह्या पॅलिएटिव्ह केअराक म्हणून ट्रेन जाल्ल्यो नर्सज तांकां कशें तांणी तांची सेवा करचें, तांकां सकाळीं तावन सांजेर म्हणसर तांणी कशें पळोवचें, तांचें ब्रशींग जावन दी, तांकां न्हाणोवचें जावन दी, या तांकां बेड सोर जाल्यार ताचें ट्रिटमेंट कशें दिवचें हाचे विशयन तांकां बरी माहीत आसा आनी तीं हांगा हें बरें काम करन आसात. आमकां हर एकल्यांक ही एक आशा आसा की आमच्या निमाणे घडये आमच्या मोग्याच्यांनी आमचे सवे रावजे आनी आमकां एक डिग्निफायड डेथ जाय जें म्हणलें आमच्या सर्वांची आशा जावन आसा. हेंत जावन आसा आमच्या ह्या केंद्राचो एक ध्येय आनी अशें तुमच्या पैकी गोत्त आसलें तुमी कोणी आसल्यार तुमकां ह्या सेवेची गरज पडल्यार तुमी आमच्या केंद्राक येवन आमकां संपर्क करयेत. आमी जाय पुरतो सहकार तुमकां दितले. हांगासर बरें टीम आसा आमचें. कॉलेजींत प्रिंसिपल वायस प्रिंसिपल मॅनेजमेंट कमिटी आसा. कॉलेजींत ती बरे वावर करतात आनी हांगा आस्पत्रेंत MS DMS आनी क्लिनिकल कमिटी आस्पत्रेची ती परिणामक रितीन ती काम करतात. I am Dr. Samuel John Prabhukiran, Principal of Father Muller's Homeopathic Medical College. Homeopathic Medical College is a constituent of Father Muller charitable institutions. The college started as a gift of centenary celebrations graced by Mother Teresa. The college is a part of Ayush in the healthcare. Ayush means Ayurveda, Yoga, Unani, Homeopathy and Siddha. Our college has undergraduate course with 100 student intake and postgraduate course with in 7 specialities with 48 intake. The training given here is in the theory as well as practical and clinical. The medical students get good exposure in the ROPD and IPD. In addition to that, they get training at our yoga and massage therapy unit, physiotherapy unit and patient care in palliative care unit. I'm Dr. Vilma D'Souza, Vice Principal, Father Muller's Homeopathic Medical College इंत सुमार 30 वर्सांतान मुजी सेवा दिवन आसा. 2 वर्सांतान आमी स्पेशालिटी क्लिनीक म्हूण आमी स्टार्ट केला. पूण तुमकां मोगाचें न्हू हे स्पेशालिटी क्लिनीक आनी जनरल क्लिनीक म्हूण कळीत करूंक आज थोडी माहिती दिवंक हांव तुमचे मुखार आसा. जनरल क्लिनीक म्हणटा आसतना आमचे कॉलेज जाल्ल्यान त्या क्लिनिकांत थोडी भुरगीं आसतात, आमचे ज्युनियर डॉक्टर्स आसतात आनी थोड्या फावटी आमकां तेत्त दिसा म्हूण OPD आसता. फॉर एग्जाम्पल मंगळार आनी शुक्राराचे या सोमारा आनी ब्रेस्ताराचे. पूण स्पेशालिटी क्लिनीक म्हणटा आसतना तुमकां जाय जाल्लो डॉक्टर न्हय त्या दिसा तुमकां खंयच्याय दिसा जाल्यार तुमकां तांची भेट करूंक तुमकां अवकाश आमी दितले. तुमी डायरेक्टली आमच्या स्क्रिनिंगांत येवन एक वॉट्सॅपान नंबर आसा त्या नंबराक तुमी फोन करन तुमकां खंयचो डॉक्टर जाय आनी खंयचे तुमचे ती पिड्याचे वरवीं तुमी वळवळ आसात त्या पिडे खातीर विविध स्पेशालिटी क्लिनीक म्हूण आमी आसा केला. फॉर एग्जाम्पल सांगचें तर कोणायकी भुरगीं ना तर आमच्या हॉस्पिटलांत जेनेसीस फर्टिलिटी क्लिनीक म्हूण आसा आनी सुमार जाणांनी ह्या क्लिनिकांत आमचे संगत येवन तांणी तांच्या भुरग्यापणाचें तें देणें तांणी फावो केलां. तशेंच मनोरोग विभागांत तुमकां जाय जाल्ले थोडे पेशंट्सांक भुरगीं आसतना या आमचे ज्युनियर डॉक्टर्स आसतना तुमकां डायरेक्टली तांचे कडेन उलोवंक जायना. सो तुमकां त्या डॉक्टरा कडेन मेळोवंक जायचें जाल्यार आमचे सांगता आमच्या हॉस्पिटलांत डॉक्टर गिरीश नावडा म्हूण आसा
खंयचेय म्हणी कले म्हणी तुमकां डिप्रेशन या मोतीची कले म्हणी तुमकां चिंतना या नीट समय येना जाल्यार ह्या दफ्तराक तुमी डायरेक्टली भुरगीं नासतना या ज्युनियर डॉक्टर्स नासतना तुमकां तांचो संपर्क करात. तशेंच उरले क्लिनिक्सूय आसात. डायबिटीक क्लिनीक आसा, कॅन्सर क्लिनीक आसा, ऑस्टिओआर्थरायटीस, जॉयंट पेन्स, बॅक पेन आनी तशेंच किडनी स्टोन्स आनी किडनीक रिलेटेड जाल्ले आनी तशेंच हेडेक, मायग्रेन, एलर्जीक, आस्थमा आनी पिडियाट्रीक क्लिनीक भुरग्यांक तुमकां डायरेक्टली खंयचे भुरग्यांक तुमकां ट्रिटमेंट जाय जाल्यार एलर्जीकाच्या विशयांत, आस्थमाच्या विशयांत तुमकां वखदां काणूंक जाय जाल्यार डायरेक्टली तुमकां दफ्तराक येवन संपर्क करयेत. आनी तशेंच स्कीन डिपार्टमेंटांत सोरियासीस, विटिलिगो या आनी खंयचे वॉट्स आनी खंयचे स्पेशालिटी तुमकां जाय त्याच प्रकार तुमकां दफ्तर मेळटली. मुख्य जावन गॅस्ट्रो आनी लिवर डिसीजांत आनी भुरग्यांचे या मेन्स्ट्रुअल डिजॉर्डर्स म्हणटा आमी थोड्या भुरग्यांक ब्लिडिंगाचे प्रॉब्लेम्स आसतात आनी म्हयन्याचे जावन आसतना तांकां पोटान दूख, विपरीत रक्तस्राव आनी त्या प्रकार त्या डॉक्टर्स तुमकां मेळटले. तुमी तांकां संपर्क करयेत. आनी तांच्या स्पेशालिटी क्लिनिकांत तुमी खंयच्याय दिसा जाय जाल्यार तुमकां येवन तांची माहिती तुमकां कणगेत. मात्र न्ही तुमी डायरेक्टली हांगाच येजे म्हणना, ऑनलायन कन्सल्टेशनूय आसा. तुमी खंयच्याय दुसऱ्या गांवांत आसल्यार तुमी ऑनलायन कन्सल्टेशन तुमकां जाय जाल्यार डायरेक्टली तुमी आमच्या स्क्रिनिंगांत तुमचे नंबर दिवन दफ्तराचे भेट करून तुमकां डायरेक्टली ऑनलायन कन्सल्टेशनूय करयेत. सो हांगात येवन तुमी कन्सल्टेशन करचें म्हणना तीच फेसिलिटीज आमच्या ह्या आस्पत्रेंत तुमकां मेळटली. हांव डॉक्टर धीरज फेर्नांडीस फादर मुल्ला होमिओपॅथीक मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटलांत वृत्ती करन आसा. फादर मुल्ला होमिओपॅथीक मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल फाटल्या 37 वर्सां जावन आपली सेवा दिवन आसा. होमिओपॅथीक सिस्टम उरल्या सिस्टमाक कंपेर केल्यार एक विभिन्न हेल्थ केअर सिस्टम जावन आसा. आमकां एक पेशंट आयिल्ल्या बरा आमी ताच्या लागीं इल्लो वेळ काडून घेवन ताचे पुरा जाणा जावन मागीर आमी ताका वखद दिवचें जावन आसा. सो होमिओपॅथी उरल्या वैद्यकीय पद्दतीक या उरल्या हेल्थ केअर सिस्टमाक कंपेर केल्यार एक विभिन्न पद्दती जावन आसा. आमकां भुरग्यांत हांव धरिल्ले पिडेस म्हळ्यार प्रायवंत म्हणसर गर्भस्थ कोण प्रेग्नंट आसात तांकां सगळ्यांकय वखद आमच्या थंय आसा. आनी पुरा रितीच्या क्रोनीक इलनेसाक, क्रोनीक डिसीजाक म्हळ्यार खंयची पिडा मस्तू लांब तेंपा जावन आसा त्या पुरा पिडेंक एक शाश्वत परिहार आमच्या थंय आसा. सो एक पेशंट आमच्या हॉस्पिटलाक आयिल्ल्या बरा, फादर मुल्ला होमिओपॅथीक मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटलाक आयिल्ल्या बरा फर्स्ट आमी ताचें एक रजिस्ट्रेशन करता. रजिस्ट्रेशन केल्ल्या उपरांत ताका आमी स्क्रिनिंगाक धाडटा. स्क्रिनिंगाक धाडिल्या उपरांत तो खंयच्या डिपार्टमेंटाक वचचे थंय आमी डिसायड करून आमच्या लागीं मस्त डिपार्टमेंट आसात. मेडिसीन डिपार्टमेंट आसा, ओबीजी डिपार्टमेंट आसा, सर्जरी डिपार्टमेंट आसा, सायकॅट्री डिपार्टमेंट आसा, डर्मेटॉलॉजी डिपार्टमेंट आसा. त्या खंयच्या डिपार्टमेंटाक तो ताका वचचें म्हणून बघता आमी ताका स्क्रिनींग करून त्या डिपार्टमेंटाक धाडटा. आनी थंय धाडिल्या उपरांत ताचें केस टेकींग प्रोसिजर म्हणून चलता. केस टेकींग म्हळ्यार आतां पयल्या सुवातेर आयिल्ल्या पेशंटाक आमी एटलिस्ट एक अर्द घंटो या मुक्काल घंटो काडून घेता. पुरा ताच्या विशयान जाणा जावन केस स्टडी केल्या उपरांत आमी ताका एक मेडिसीन दिता. सो हे सगळें प्रोसेस नव्या पेशंटाक एक अर्दो मुक्काल घंटो आमी काडून घेता. आनी ताच्या उपरांत एक कादवळ्या ताका एडमीट जावची गरज आसा म्हणून बगल्यार दाखतराक आमकां हांगासर एडमीट करची वेवस्था हांगा आसा. तशेंच हांगासर पद्र्याब आसात. फादर अश्विन क्रास्टा आतां असिस्टंट एडमिनिस्ट्रेटर म्हणजे सांगत आसा. ताचे पयलें फादर रोहन डायस आसलो. ताचे फादर जॉन वासस आत्मीक डिरेक्टर जावन आत्मीक सेवा दिते आसा. अशें पद्र्याबाचें बरें टीम आसा आनी दाक्तरांचें बरें टीम आसा. त्या देखून हांगासर वापूर वयसो वावर होमिओपॅथी चिकित्से मुखांतर दिते आसा. ಮೊಗಚನು ಫಾದರ್ ಮುಲ್ಲರ್ಸ್ ಹೋಮಿಯೋಪತಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ದೇರಳಕಟ್ಟೆ हांगासर हांव वावर करते आसा. पिडेस्तां सांगता तांकां आयकुचें, तांची दूख, तांचे कश्ट कितें आसात, तांची पिडा कितें आसात ते आमचे लागीं उलयतना तांकां आयकुचें म्हजें भोव प्रमुख काम हांगासर. आनी सांगताच तांच्या कश्टांत आमी आसाव, तांच्या दुखांत आमी आसाव, व्हडलें बोगाप दिवचें. आनी ह्या वेळार खंडीत जावन जेजू क्रिस्ताचें मिसांव म्हज्या दोळ्या मुखार दवरचें, कित्याक सोम्याच्या नांवान हें काम हांगासर जातें आसा. सोम्यान ताच्या सगळ्या जिवितांत कितें सुवार्ता प्रगट करतली
सुवार्ता प्रगट केल्ली आसा ताचे बराबर भोव प्रमुख जावन पिडेस्तांक गूण केल्ले. खंयसर जेजू गेलो थंयसर एकच पिडेस्तां लागीं जेजू येतालो, नंतर लोक पिडेस्तांक ताचे कडेन हाडटालो. धाकटेर नर्सां आनी हेर रितीची वावराडी पिडेस्तांची बरी करून सेवा करतात, तांकां वखदां दितात आनी तांच्या गरजांक पावतात. सांगतास इल्लें आत्मीक बरेंपण पिडेस्तां खातीर करचें एक गरजेचो वावर. आनी ह्या दिशेन पिडेस्तांक कुमसाराचो सक्रामेंत, मागीर सांगतास हर एक दिसा कातोलीक पिडेस्तांक आमी कुमगार दिता. आनी हांगासर सदांय मीस आसा. आमचे मेडिकल कॉलेजींत शिकचीं भुरगीं आसात, सदां मिसाक येतात. तांच्या सांगता मीस भेटयतना प्रमुख जावन आमी हांगासर आसच्या पिडेस्तां खातीर आमी मागता मिसा वेळार. आनी असलें आत्मीक बरेंपण खंडीत जावन तांकां फायद्याचें जाता, तांकां उपकाराचें जाता. आनी मुखार कितें गी म्हणून हांगा ह्या संस्थ्यांत कितें जावन आसा हांगासर कॅम्पसांत देरळकट्ट्यांत. हांगा आतां फादर मुल्लर फार्मास्युटिकल सायन्सीस B.Pharma म्हणली कॉलेज आरंभ जाल्या. 2024-25 एडमिशनां आमी करते आसा आनी बिल्डिंगाचें काम जाते आसा आनी एक नवी कॉलेज ह्या कॅम्पसांत येते आसा. तितले मात्र न्ही, आनी 2 व्हडलीं प्रोजेक्टांय आमी करचेर आसा. एक फादर मुल्लर वेलनेस सेंटर म्हणटात. वेलनेस सेंटर म्हळ्यार हांगासर योगा आनी नॅचरोपॅथीचें ट्रिटमेंट एडमिशनां करून मसाज थेरपी, कावन्सिलींग, योगा, एक्सरसायज आनी चिकित्सा हे एक येवजण हांगासर जारी जावचेर आसा. आनी तितले मात्र न्ही, पॅलेटिव्ह केअर सांगता जिरियाट्रीक केअर सेंटरी हांगासर आमी उक्तें करचेर आसा. अशें जायत्यो येवजण आसात ह्या कॅम्पसांत. हांगासर आमी दिवचीं वखदां आमच्याच फॅक्टरींत तयार करची. आमकां आमचीच एक फार्मास्युटिकल डिविजन एक फॅक्टरी आसा होमिओपॅथीची, आनी थंयसर 60 जाण 75 जाणां काम करते आसात. आनी आमी तीं वखदां परिणामकारी रितीन बऱ्यांतलीं बरीं वखदां आमी हांगासर चिकित्सा दिता. तितले मात्र न्ही, देश आनी विदेशांत सेल आसा. आमी ती एक्सपोर्ट करता आनी जायत्या स्टेटांनी आमचे डिलर्स आसात. आनी बरी एक होमिओपॅथी फॅक्टरी आमच्या लागीं आसा. हे सगळें ह्या कॅम्पसांत आसा. तशें म्हणटना तुमी होमिओपॅथींत चिकित्सा घेवंक लोक येता म्हणटना लोकांक बरेंपण जाता म्हणून अर्थ. बरेंपण जाता म्हळ्यार हांगासर बरे धाकटेर आसा म्हणून अर्थ, फॅसिलिटी आसा म्हणून अर्थ. देखून हे तुमकां कळोवचें, आमी करचें काम तुमकां कळोवचें आमचो एक उद्देश. आनी मुखली जायती योजनाक तुमचो सहकार हांव कन्नी जावन आशेता. तुमकां सुमेस्तांक हांव देव बरें करूं म्हणटा आनी आमचेर आनी तुमचेर देवाची आशिर्वाद सदांच आसूं दी. आमचो वावर बऱ्या तरेन जावं दी म्हणून आमचें मागणें.